एलोही एलोही लामा सबक्तनी, मुच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय। मोगाच्या भाव भिण्यानू, आज पवित्र सभा ताळयांचो आयतार वा जेजूच्या कश्टांचो आयतार संभ्रमता आनी हो आयतार संभ्रमच्या वरवीं आमी भाग्यवंत हप्त्यांक पांय दवरता आनी जेजूचे कश्ट अर्थाबरी समजूंक तुमचे मुखार एक निदर्शन हांव दवरता। एका कल्लिद्दलू कणिवेंत अवघड करता आनी सबार ह्या अवघडांतावन पार जातात, पूण तेग ह्या अवघडाक वळख जातात आनी ह्या अवघडाक वळख जाल्ल्या तेगांक भायर काडचे खातीर इतर थोडे फुडें सरतात आनी ह्या फुडें सरल्या लोकांक इतर लोक म्हणटात तुमी तांकां साल्वार करूंक वचनाकात, कित्याक भोवशा तुमी त्या अवघडांक वळख जावन तुमचो जीव वचूंक शकता। आनी ह्या तांच्या सवालाक प्रत्युत्तर दिवन हे म्हणटात, जर आमी तांकां साल्वार करूंक वचनात जाल्यार तांकां साल्वार कोण करतलो। जेजू म्हणटा, आपल्या इश्टा प्रास जीव दिवच्या प्रास दुसरो मोग ना। वातिकन महासभा आमकां शिकयता, आमचे खातीर कस वचून जेजून आमकां एक देख दिली, मात न्हय, जर ते वाटेन आमी चलता तर आमच्या जिविताक आनी कश्टाक लेगून नवो अर्थ येतलो। आमचें जीवन तशें मरण पवित्र जातलें। तर आमचे मुखार सवाल, कश्ट आमी कशें समजता? मनशास्त्र आमकां शिकयता, मनशाची वाडवळ 3 तरांची, मानसीक, दैहीक आनी आत्मीक। ह्या तिनी वाडावळेन समतोलन आसल्यार मनीस समा परिपिकायेक पावता। अनुभव आमकां शिकयता, जल्मल्लो हरेक मनीस सुखांत आसूंक आशेता पूण दुखांक कळयता, शांतीन रावूंक चिंता पूण अशांतीन बुडला, भलायकेन रावूंक येवजिता पूण पिडेस जाला। हाका कारण कोण? हाका कारण मनीस आनी मनीसांत जिवंक आज चलवला। आनी उत्पत्ती पुस्तक आमकां म्हणटा, मनशाच्या सर कश्टांक कारण जावन आसा मनशाचें पातक। आनी जाकोब आपल्या पत्रांत म्हणटा, मनशाचें पातक मनशाक कश्टांक वळख करता। तर जराल रितीन मनीस 3 तरांच्या कश्टांक वळख जाता। पयले जावन दैहीक कश्ट, जेन्ना म्हजी भलायकी बिगडटा हांव पिडेस जाता आनी दैहीक रितीन हांव कश्टता। आज मनशाच्या जणवाये वरवीं थरावळ बदलावण जाला, भलायकेच्या वखदांत जायते बदलावण वा सुदारण आयला, जाल्यार मनीस पिडेस जाला आनी पिडे वरवीं मनीस आज दैहीक रितीन कश्टता। दुसऱ्यान मानसीक रितीन आज मनीस कश्टता। मनशा थंय जायती जणवाय आसा, जायती कामां आसात, पूण तफावत इतली वाडला, मनीस समतोलन दवरूंक चुकला आनी ह्या वरवीं मनीस कश्टता। आनी तिसऱ्यान आत्मीक कश्ट, जेन्ना हांव पातकांत आसता, जेन्ना हांव देवातावन पयस वेता, हांव आत्मीक रितीन कश्टता। तर आमच्या कश्टांत सोंसणीकाय कशें आमी सांबाळ्ळी? आनी आयचें पयलें वाचप इसायाच्या ग्रंथांत इसाया प्रवादी आमकां सोमियाच्या सेवकाचें एक निदर्शन आमकां आमचे मुखार दवरून कसो तो सोंसणीक जावन आपल्या कश्टांत रावलो, तशें आमी जिवंक तो आमकां उलो दिता। जेजू ह्या संवसारांत येवच्या सुमार 700 वर्सां आदीं हो ग्रंथ बरयल्लो आनी हांगासर सोमियाच्या सेवकाचें गीत ताणें बरयलां आनी हांगासर कसो सोमियाचो सेवक सोंसणीकायेन सगळें सोंसता म्हणलें आमकां ताणें विवरसिलां। आनी हांगासर थोडे संगती आमी पळयता, तो उलयना। भाग्यवान जाकोब म्हणटा, आयका। आनी कीर्तन 93 म्हणटा, आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकलो जाल्यार तुमची काळजां तुमी धारून करची ना। देखून आमी आयकूंचें महत्वाचें। दुसरें, उपराटना। सर आमच्या क्रियेक आमी प्रतिक्रिया दिना जाल्यार सगळी समस्या ती वेगीच इत्यर्थ जाता। देखून आमी मौनपणी सगळें सोंसचें। आनी तिसरें, बोब मारिना। सर आमच्या कश्टांत आमी सावधान रावल्यार परतून समस्या परिहार जातात आनी जेजू मारूंक परतल्या शिरे बरी आपले मौनपण सांबाळून तो फुडें सरता। आनी आमच्या कश्टांत आमी मौनपण सांबाळून फुडें सरल्यार आमकां सगळें बरें जावंक साध्य आसा। भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा, अनभावार्थी कश्ट आयल्यार देवा विरोध ते फुरफुरतात, पूण भावार्थी कश्ट देवाची कुशी म्हूण ते स्विकार करतात आनी अशी देवाच्या कुशेक खालते मानकान आपलें जिवीत जियेतात। तर जेजूचो पाशांव आमकां कसलें लिसांवास दिता। आनी हांगासर आयच्या वांजेलांत थोडी संगती आमी पळयता। पयलें, जेजू मेसाया जावन जेरुजलेमांत भितर सरता। सबार वेळा जुदेवांक तो शिकयत आसतना सभे माजर ताणें सांगलां आपूण मेसाया म्हूण,
पूण ताणें ताका वळखून घेवंक ना, ताणें ताका स्विकार करूंक ना. पूण आयच्या दिसा गाडवाचेर बसून जेरुसलेमांत प्रवेश करच्या वरवीं तो तांकां बहिरंग रितीन आपूण मेसाय म्हणलेलें परगटता. दुसरें, जेजू रायसावन जेरुसलेमांत भितर सरता. जेजून 5,000 लोकांक उंडे आनी मासलेन पोसलें. लोक ताका राय करूंक फुडें सरले, तरी पूण तो फाटीं वेता. पूण आयच्या दिसा ह्या गाडवाचेर बसून आनी लोक ताका जय जय दाविदाच्या पुता म्हणल्या उल्लेखा वरवीं आनी वस्तूर ताच्या पांयाक पातलोवच्या वरवीं तो राय म्हूण ताणीं स्विकार करतात. आनी तिसरें, जेजू देवाची शेळी जावन जेरुसलेमांत भितर सरता. हर एका वर्सा जेजू पास्कांच्या फेस्ता खातीर जेरुसलेमाक वेतालो, पूण ह्या फावटी आपूण शेळी जावन तो जेरुसलेमाक वेता आनी आपलें कुर्सार अर्पण करच्या वरवीं एक शेळी जावन तो आमकां सगल्यांक साल्वार करता. तर आज आमच्या जिणेक कसलें लिसांव आज आमी शिकयत ह्या सगळ्या देवस्तुते मुखांतर. आनी आयचें दुसरें वाचप आमकां हाचेर स्पश्टता दिता. जेजू देवाचो पूत जाल्यार कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो आनी अशें गुलामाचें मरण ताणें स्विकार केलें आनी आपल्या मरणा वरवीं ताणें आमकां साल्वसाण दिलें. तर आमच्या जिणेक आमी 3 लिसांव आयच्या दिसा घेवया. पयलें, कस देवाचें येवचन म्हणलेलें समजोवया. दुसरें, आमच्या कश्टा वेळार जेजूचो पाशांव आमी नियाळया. आनी तिसरें, आमचे जिणे कुरीस घेवन जेजू फाटल्यान आमी समकुया. तर ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू उंडी आनी वायणा मुखांत आमचे ते येता. ताका सेवून आमचें जिवीत बागी करया. आमेन.